नमस्कार. आयच्या हिडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमच्यावर अशी व्यक्ती आसा जांची भूमिका जितली प्री पोल म्हत्वाची आसा तितलीच पोस्ट पोलूय म्हत्वाची थारपाक शकता. हांव जनरली म्हणटा की वारें खंयचे दिशेन व्हांवता हें गोंयच्या राजकारणा भितर सगळ्यांत चड तांकां कळटा म्हूण. सो तांचे कडच्यानच जाणून घेवया हें वारें खंय वता आनी खरेंच ह्या वाऱ्याचो सद्याच्या परिस्थितीत अदमास घेवप शक्य आसा काय कितें. आमचे बरोबर आसात मोगोचे फुडारी मडकयचे आमदार सुदीनबाब ढवळीकर. नमस्कार. सुदीनबाब, सगळ्यात पहिली गजाल त्याच प्रश्ना वयल्यान सुरवात करता. वारें खंय व्हांवता? वारें सध्या डोल ड्रम सिच्युएशनात सापडला. हय. डोल ड्रम सिच्युएशन म्हणजे खंय तरी मदीं आसा. एका सायडीन BJP आसा, एका सायडीन काँग्रेस आसा, एका सायडीन तृणमूल आसा, आप आसा, एका सायडीन आमी आसा आनी मदीं घुंवत आसा. हें घुंवता घुंवता 10 तारखेपर्यंत वारें कशें चेंज जाता हें आमकां कळटलें. तुमी म्हणटा सध्या वाऱ्याक दिशा ना. दिशा ना वाऱ्याक सध्या तरी अशाक ना. पण एक खरें आसा, BJPची जी कितें मतदार आशिल्ले ते कमी जायत गेले. तुमची युती कशी चल्ल्या? कारण म्हाका दिसता कितल्योश्यो अफवो जाल्यो, बातमी जाल्यो, ह्याव त्याव सगळें जालें. सो युती कशी चल्ली आनी तुमी ज्या दिसाक युती केली त्या दिसा सावन आज मेरेन तुमी कितें अचीव केलां? एक म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट, आमी जी युती केल्या ती नवी सकाळ दिवपा खातीर केल्या आनी गोंयची नवी सकाळ येतली अशी म्हाका परत परत खात्री आसा. कारण कितें? कारण गोंयचे लोक सध्या भारतीय जनता पक्षाचेर आनी काँग्रेसीचेर विटल्या, अक्षरशः विटल्या. कारण गेली 30 वर्सां हे दोन्ही पक्ष हेवटेन तेवटेन सत्ता करता. अक्षरशः लुटारूपणा, भंगसपणा, खोटारडेपणा ह्या सरकारांत आमकां सापडली. हे सामकें अंडर. आनी करप्शन लेवल इतलें वाडलें ह्या 30-32 वर्सांत. कारण हांव म्हजे एज जेन्ना 28 आशिल्लें तेन्ना बसून हें सगळें हांव पळयतां. इतलें वाडलें की इट इज रीच टू द हाय. आज सर्वसामान्य मनीस जगूंक शकना. आनी त्या खातीर गोंयचो इतिहास पळयल्या, पयलीं 17 वर्सां गोंयच्या राज्य केलें तें मोगो पक्षान केलें. दुसरे 17 वर्सां राज्य केलें तें तोडफोड आसूं काँग्रेसीन केलें. आतां तें परत कोणाच्या हाता वतलें आनी तें म्हणजे नवी सकाळ दिवपा खातीर आमच्या हातांत दितलें. आनी हें करता आसतना मोगो पक्षाची याद आजून लोकांक येता. फॉर एग्जाम्पल आमचे चीफ जस्टीस आमचे फर्जिंद्र बेल कितें म्हटलें की मोगो पक्षाचें जें सरकार आशिल्लें आनी तातले जे मुख्यमंत्री ताई आशिल्ली ताजे सारके आजून पसून मुख्यमंत्री सुद्दां जावना. हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता ते पदेर गेले ते उणे गेले असल्यातलो प्रकार न्ही तो. आसा एक म्हणजे जे सरकार त्या वेळार मोगो पक्षान केलें तशें सरकाराची अपेक्षा गोंयकारांक परत आसा. एक म्हाका तुमी अचीव कितें केलें ज्या दिसा सावन तुमची TMC बरोबर अलायन्स जाली तो दीस ते आज मेरेन? आज पर्यंत ज्या मतदारसंघात मोगो पक्ष कमी आशिल्लो तो एकदम भरारी घेतली. फॉर एक्झाम्पल हय, शुन्यांतल्यान आयिल्ले TMC आज जवळ जवळ 3,500-4,000-5,000 मतां पर्यंत पाविल्ले आसा. आतां विनेबिलिटी येवपा खातीर तांकां 10,000 मतां जाय गोंयांत. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत सगळ्यांक जाय ती 10,000 इज द विनेबिलिटी मतां गोंयांत सादारण. थोडे मतदारसंघ सोडले जाल्यार फोंडा म्हण 10,000 जिखता. 10,000 पडटा. थोडे मतदारसंघाक 12,000 पडचे पडटा. पूण ओवरऑल मतदारसंघ पळयल्यार 10,000 मतां जो कोण पडटा तो सहजच जिखता अशी आख्यायिका गोंयांत आसा. त्या प्रमाणे आज ते सादारण 5-5.5 हजाराचेर पाविल्ले आसा. थोडे कडेन सामके तेंकल्या, थोडे कडेन ते कमी आसा, दुसरे आसा तिसरे आसा. आनी फुडले 6-7 दिसांत ते कशें काम करता ते पळोवचें पडटलें. कारण तांच्या फाटल्यान जी टीम आसा दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडियाच न्हय तर वर्ल्ड लेवलाची टीम आसा. प्रशांत किशोरच्या IPAC ही 11तले फक्त 2 हल्ल्या. एक जो हल्ला ताका हल्लो म्हणना तो BJPक जॉईन जालो मागीर आयले नंतर जो नितीश कुमार. ना जाल्यार तो 10 वीन जाला, 1 हल्ला. आनी अशा हातूंत तृणमूल काँग्रेसीन आपले सगळे गणित दवरला. आतां प्रशांत किशोर आनी IPAC कशें कितें करता हें तुमकां 6-7 दिसांत कळटलें. तुमच्या सिटांचें सांगात. आमचे सीट जे आसा आमी पयलींच सगळे युतींत आमी 12 सीट मागल्या.
आमकां 13 मेळ्ळे. 13 सिटान आमचे 2 सीट सामके सांखळी आनी हेचेर वाळपय त्या भागात आमी काल परच्यानूच काम चालू केलां. थंय कितपत वयर वतले हें म्हाका 8-9 तारखे नंतरूच कळटलें. पूण जे बाकीचे म्हजे सीट आसा, फॉर एग्जाम्पल पेडणे तालुक्यांतले 2 सीट, फोंडे तालुक्यांतले 4 सीट, बिचोली तालुक्यांतले 2 सीट, त्यानंतर कुडचडे आनी त्यानंतर सावर्डे. कुडचड्यात आमचो उमेदवार मातसो फाटल्यान आसा, पूण जो सावर्डे उमेदवार आसा तो बरोच मुखार गेल्लो आसा. आनी फोंडेचे 4य उमेदवार आज जवळ जवळ जैतिवंत जावपाच्या मार्गार आसा. तातूंतलो एक बरोच कमी आशिल्लो शिरोडा मतदारसंघात, पूण गेले जवळ जवळ 8 दीस हांव शिरोडा मतदारसंघात लक्ष घातिल्ल्यान तोय आज जवळ जवळ रायट एंगला पावलो. असो जो आशिल्लो तो असो पावलो. आतां तो ऑप्टीज एंगल जावपाक जाय आनी तो जातलोसो दिसता म्हाका. तुम्ही किती म्हणटात आयचे घडयेक तुम्ही 6 ते 7 जागी जिखतात? आयच्या घडयेन आमी जिखता 100%. हय 100% 5 जिखता. 8 पर्यंत आमी वचूं शकता आनी 9 आमकां प्रॅक्टीस सामको टफ काम करपाक जाय. आमी 3 हातून जबरदस्त म्हणजे लेवलच्या ह्याचेर आसा आनी तें जर अशेंच उरलें आमकां आनी 2% आमी वयर गेले. खंयचे मतदारसंघ? बरेच मतांनी येवं शकता हे सीट आमचे. कारण आज कितें जालां 4-4 जाण तुम्ही म्हणटा ते सामके अटी-तटीचे जे आसात हे 3 खंयचे मतदारसंघ? एक आसा आमचो मये, हय एक आसा आमचो पेडणे आनी तिसरो आसा आमचो शिरोडा. ह्या हातून आमची अटी-तटीची लढाई आसा. आनी अटी-तटीचे लढायेंत पेडणे आमी डेफिनेटली हांव फाल्यां परांत 2-3 दीस पेडण्यात आसतलो. त्या खातीर जसो काल हांव मये भोंवलो, मयांत जवळ जवळ खूब चेंजीस जाल्यो आनी एक दीस म्हजो मयांत उरला. त्यानंतर मये विल चेंज, सावर्डे म्हजे 2 दीस उरल्यात, तातूंत सावर्डे चेंज जातले. आनी म्हाका दिसता हे 2-3 सीट जे शिरोडा जसो वयर आयलो, सावर्डे वयर येतलो आनी बाकीचे सीट वयतलो आनी आमी मॅक्झिमम सीट ह्या फावटी मेळयतले. तुम्ही जेन्ना मॅक्झिमम सीट म्हणटात तेन्ना मुद्दम एक गजाल फोंडेची उलोवया. फोंड्या तुम्ही कितें म्हणटात? तुम्ही 4य सीट जिखतले, कारण आज रवी नाईक भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटाचेर आसा, त्या वयच्यान गोविंद गावडे भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटाचेर आसा. मडकयचें हांव उलयना, डेफिनेटली ताजेर आनी टायम वेस्ट करप ना. भारतीय जनता पक्षान चडशे उमेदवार आयात केले आनी आपले जे पारंपारीक कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां सुरुंग लायलो. हो सुरुंग तांकां लायले नंतर त्यांची परिस्थिती आज अशी जाल्या ना घर का ना घाटका. तो एक फोंडेच तालुका ना, फोंडे तालुक्यांत शिरोडात ते प्रॉब्लेम जाला, फोंडे प्रॉब्लेम जाला, प्रियोणात तर ते फुटले आनी भायर सरले. मडकय मेजर प्रॉब्लेम, तांचे अशें आतां वोटूच उरूना मडकय. तरी आसतना 2 ग्रूप जाले मडकयत. ओरिजिनल जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले ते कुशीन जाल्ले आनी कोण तरी नवे जे पळय काँग्रेसीत आशिल्ले मदीं आमचे बरोबर आशिल्ले तांकां भितर घेतले आनी ते सगळी बश्ट्याबळ करून उडयला मडकयचो. पूण एक तुका सांगता, हे जे पारंपारीक कार्यकर्ते पयलीं MGPचे 1980च्यान बोवाळ जालो, परत 91 बोवाळ जालो आनी हे सगळे BJP कडेन पावले, थोडे काँग्रेसी कडेन गेले. आज ते सगळे MGत परत येवपाक लागल्या. आतां फोंडेचें चित्र पळयले नंतर ऑलरेडी प्रियोळ सगळें फुटलां, फोंडे अर्दे फुटलां, शिरोडाय अर्दे फुटलां, उरलें कितें फुडें? शेवट हे कार्यकर्ते काँग्रेसी कडेन किंवा आनी कोणा कडेन वचूं शकना, ते मोगो पक्षा कडेनूच जातले आनी मोगो पक्ष तांकां पक्षांत स्वागत करतलो. आनी इतलेंच न्हय, भरपूर मतां पडून मोगो पक्ष ह्या फावटी 4य फोंडेचे सीट जैतिवंत करता. एक आसा की शिरोड्या सारकी भागा भितर वील गो 1 by 1. थंय आपाचोय कॅन्डिडेट आसा, थंय आतां तुमी मोगोचोय कॅन्डिडेट घालतात आनी भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट आसा, त्या शिवाय NCPचो आसा, NCPचो, काँग्रेसीचोय आसा, काँग्रेसचोय आसा. फाटले खेपेक आमी जें पळयलें की ही जी स्प्लीट आशिल्ली, ह्या स्प्लिटाक लागून थंय 66 मतांनी आमी पडले, BJPचो कॅन्डिडेट जिखलो. हीच स्प्लीट आज शिरोड्या सारकी मतदारसंघाक परत जावपाक शकना. किती बदलला ह्या खेपेक? पयलीं म्हणजे मोगो पक्षाची मतां जवळ जवळ 6,000 थंय आसा आनी तितलीच मतां सादारण भारतीय जनता पक्षाची आसा. ह्यातूंत प्लस एंड मायनस 1000 जाय तो मनीस शिकतलो. म्हणजे आमकां 1000 जातली आमकां जातली ह्या फावटी, कारण फाटले फावटी तांकां पडली 1000 एक्स्ट्रा.
त्या खातीर ते 70 मतांनी आयले. ह्या फावटी ते आमकां मेळटले, कारण तांचें काम कांयच जावना हें तांणी प्रूव केलां. फोंड्या रवी नायक ऑन अ बीजेपी टिकेट तुमकां फॉर्मिडेबल दिसना? ना, ही इज तातूंत थंय काँग्रेसीचोय candidate आसा. सेफ. ही वॉज मोर सेफ वेन ही वॉज इन काँग्रेस. कारण बीजेपीचे कार्यकर्ते तांचे खातीर काम करतले काय ना हो क्वेश्चन मार्क आसा फोंड्या. काँग्रेसीचे करतले? काँग्रेसीचे हे क्वेश्चन मार्क आसा. ताका खंयचो कार्यकर्तो काम करतलो हो मेजर क्वेश्चन मार्क रवी नायक. इज अ लिडर ऑफ मास. पूण तरी आसतना तांचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आशिल्ले ते ताका काम करतले, भारतीय जनता पक्षाचे कोर कार्यकर्ते ताचे खातीर काम करतले काय कितें म्हाका समजना. कारण भारतीय जनता पक्षाची तशी कार्यकर्त्यांनी न केलें सुद्दां काम जाल्यार 3,000 तांकां मतां आसा एज ए भारतीय जनता पक्ष म्हणून. जशी मोगो 4,000 अजून फोंड्या एज ए मोगो पक्ष म्हणून आसा, तशीच भारतीय जनता पक्षात 3,000 मतां आसा. ताज्या की मुखार मजल मारप आनी मारप जातले काय कितें हो हें व्हडलें प्रश्न. मेजर प्रश्न आसा आनी ते डिपेंड ऑन द कोर कार्यकर्त्याज ऑफ बीजेपी. तो मुखार तुम्ही आज म्हणटात की ह्या कार्यकर्त्यांनी मोगो वटेच्यान येवचें आमी स्वागत करता म्हणून. काँग्रेसचे कार्यकर्ते ताजे बरोबर ना, सामकें शुअर. कोणी एक ताजो पर्सनल फ्रेंड आसतलो, पूण काँग्रेसचे कार्यकर्ते तुम्ही आतां परत सांगा, फोंड्याय तीच परिस्थिती, काँग्रेस आसा, मोगो आसा आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमचो उमेदवार आसा डॉक्टर केतन भाटीकर. हो गेली 3.5 वर्सां तन मन धन लावन काम करता. गरिबींतल्यान ताणें वयर सरून हें सगळें केल्लें आसा. आतां ताका फोंडेकारांनी हातभार लावपाचो आसा, मतदारांनी. इतलेंच उरलां, कारण प्रत्येक मनीस फोंडेचो त्या भुरग्याक वळखता. आनी कोविडांतूय ताणें भरपूर काम केलां आनी त्या खातीर ताच्या नांवान आनी ताजे डॉक्टर आशिल्ले कारणान तो पावताय बी लोकांक. पूण आतां एक काम करप वेगळें आनी वोट कन्वर्ट जावन ती ताका पडप वेगळें. आनी त्या खातीर येता ते इलेक्शनां हे खरें म्हणजे खरोच मनीस काम करता समाजांत, तो निवडून येतलो की ना हें आमकां फुडेंचो रिजल्ट येतकूय कळटलें. तिसरी जाल्यार मडकयचेर हांव चड उलयना, डायरेक्ट आमी प्रियोळा या. प्रियोळ इज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय आमकां ती कितली सिम्बॉल्स कितली आसली तरी एक स्ट्रेट फायट दिश्टी पडटा. तातूंत भितर गोविंद गावडे ऑन अ बीजेपी टिकेट. प्रियोळा कडेन तुमी कशें पळयतात? फाटले फावटी दिपक जो पडलो ती भारतीय जनता पक्षान गोविंद गावडे अपक्ष आसतना सपोर्ट दिलो म्हणून. तो जो सीट आसा तो भारतीय जनता पक्षाचो न्हय आनी अपक्षाचो न्हय. थंय दिपकाक वडोवपा खातीर भारतीय जनता पक्षान रणनिती तयार केली. आतां ती रणनिती ना. आतां तांणी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार, थंय भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार फाटल्या फावटी दवरुना मुद्दाम दिपकाक वडोवपा खातीर. आनी तांणी अपक्षाक हातभार लायलो आनी त्या खातीर दिपक 3,500-4,000 हजार मतांनी पडलो. प्रश्न तो ना. प्रश्न आज रणनिती वेगळे तरेची आसा. आज रणनिती सांगता की थंय मोगो पक्ष 3,000 ते 3,500 मतांनी निवडून येता. थंय एकच दिसता आमकां तो आरजी सारको पक्ष, जंय खुबशे यंगस्टर्स आज आरजीच्या बरोबर आसात. तुमकां दिसता की परत जी स्प्लीट आमकां एक व्हडली पक्षांची फोंड्या सारके हातूंत भितर आमी उलयताले किंवा शिरोडा जावपाक शकता काय म्हणून, तशी आरजी सारके पक्षाची प्रियोळा जावपाक शकता? आरजी अशी काम करता ते पळयल्या ते कितपत यश येतलें तांकां तें हांव सांगूं शकना. जशें आप काम भरपूर केलें पूण आपाक कितलें यश येतलें हेंय हांव सांगूं शकना. कारण गेली 3 वर्सां आप काम करता, आरजीचो जवळ जवळ 1.5 वर्सांनी काम करता. पूण काम कशें करप, काम कसले पद्दतीत करप, काय सदांच ढूम 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 करून भायर सरप हें कितपत योग्य आसा हेंय पळोवचें पडटलें. आनी दॅट डिपेंड्स ऑन द वोटींग पॅटर्न. तो तुजो विशय आसा तो म्हळ्यार हो स्प्लीट जो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज उलयले, बट आतां तो स्टेट वायड उलोवया. खूब जाण म्हणटात की बीजेपीज बिगेस्ट एडवांटेज रायट नाव आर द ओपोजिशन पार्टीज म्हणून. कारण एक काँग्रेस आसा, एक आप आसा, एक वटेच्यान मोगो तृणमूल आसा आनी एक आरजी आसा. ही जर इतली सामकी ओवर क्रावडेड, ओवर फ्रॅगमेंटेड ओपोजिशन स्पेस जर पळयली, तुमकां दिसना तुमी सगळी जाण सामकी बीजेपी कशें जाल्यार कशें परत सत्तेर हाडपा पेटल्या म्हणून? तुमकां एक सांगू, तुमचो विशय अशें एकदम बरो आसा.
सगळे ओपोजिशन तर आशिल्ले बरोबर जाल्यार BJP भुंयसपाट जातली आशिल्ली. भुंयसपाट म्हणजे BJP एक काय दोन सुद्दां सीट मेळत की ना अशी परिस्थिती BJPची आसतली आशिल्ली. हें सामकें दुमत ना, कारण लोकांक सद्या BJP नाकाच अशें हे मॅसेज गेल्या. आतां इतले ओपोजिशना फूट आसून सुद्दां BJP 12 सुद्दां येना आतां. आतांच्या हातूंत कालच्या आयपॅकाचो जो म्हजे कडेन हें आयला 30 तारखेचो ताजे जी हेच्या प्रमाणे BJP ही इतली स्पीड आसून सुद्दां 9 क्रॉस करना. सो तुमी विचार करा, आमी जर सगळे एकठांय आशिल्ले BJPची परिस्थिती कितें आसतली आशिल्ली. ही एक क्वेश्चन मार्क आशिल्लो प्रश्न. पण ह्या स्प्लिटाच्या तर जातली कितें ना सांगलें न्ही तुका, इतली स्प्लीट आसून सुद्दां ते 9 येना. तुम्ही 14 म्हणटात पळय ते ना, तुम्ही मुद्दाम तो हें काडा आनी पळया, ग्राफ काडा. तुम्ही म्हणटात की हे सगळे गजाली जावन सुद्दां BJP 14-15 बी कांयच क्रॉस करना. दे आर इन सिंगल डिजिट. सिंगल डिजिट 100%. कारण ज्या परिस्थितीत सध्या BJP वता, पयलीं म्हणजे तांचे पणजेचेच कार्यकर्ते फुटले, तांचे तालिगांवचे कार्यकर्ते फुटले पणजेच्या हेका लागून. तांणी तर रिजिग्नेशन दिलां तालिगांवच्या कार्यकर्त्यांनी. तांचे सांताक्रूज कार्यकर्ते फुटले, तांचे सालिगांव कार्यकर्ते फुटल्या, तांचे म्हापशे कार्यकर्ते फुटल्या, तांचे हलदोणा कार्यकर्ते फुटल्या. म्हणजे ते खंय उरले आतां. आमचे तर फोंडे 4य मतदारसंघात तांचे कार्यकर्ते फुटल्या. मतां हाडपाक कार्यकर्ते जाय काय नाका, काय लोक अशेच मतां काडटले आनी मारतले, हो म्हजो प्रश्न. मतां हाडपाक सुद्दां घरा कडच्यान भायर सरपाक त्या दिसा हे सगळे जर न्हिदले तेंचे कोर कार्यकर्ते BJPची कितें दशा जातली ती पळया तुमी. आनी तशी परिस्थिती आसा. कारण ही दशा कोणी केली, ताणीच केली. कितें केलें, आयात केले सगळे उमेदवार आनी ओरिजिनल कार्यकर्त्यांक दुखयले. आतां एक स्टेटमेंट हांवें वाचलो की पर्रीकराचो भुरगो आमचो उत्पल तो कार्यकर्तोच न्हय म्हणून सांगता ते. म्हणजे अर्थ कितें उरलो. ज्या घरांत बापूय BJP बांदपाक सगळे समर्थन दिता, आपलें सगळें आयुश्य तातूंत घालता, ताजो भुरगो कार्यकर्तो कसो जावंक शकना. केन्ना कितें फक्त तो मुखार येनाशिल्लो बापायक लागून म्हणून कार्यकर्तो ना, म्हाका कळना. आतां म्हजे सकयल म्हजे भुरगीं आसा, ते काम करीत आसता, ते बापूय सांगता ते काम करता, ते भारतीय जनता पक्षा सांगता म्हणून काम करना. हेचो अर्थ ते कार्यकर्ते न्ही. बापूय जर एक टॉप लेवला आसा आनी बापूयचें काम जर तो करता, तो सांगता अमके कडेन वच, अमको रकाद दी, अमकें काम तूं कर, हेंय कार्यकर्त्याचेंच काम. मे बी ही सन डुईंग दॅट. म्हणजे तांणी अनादर केलो उत्पलाचो. एक गजाल आमी सुरेंद्रबाब ह्या वेंचणुके पळयल्या की पयलीं आमदार फुट्टाले, ह्या वेंचणुकेक उमेदवार फुटपा लागले आनी फुडपा लागले. तुमी इतलीं वर्सां राजकारण पळयलां, सद्याक जें कितें चल्लां गोंयच्या राजकारणा भितर असलें केन्नाय पळयल्लें? अत्यंत घृणास्पद घाण राजकारण गोंयांत चालू जालां. आनी हें राजकारण इतलें मुखार वचपाक पयलीं काँग्रेस जबाबदार आनी त्या नंतर आतांचो भारतीय जनता पक्ष. भारतीय जनता पक्षाक तर ताळमेळ कांय ना. हय, ते कितें पण करता सगळे आनी पक्षांनी आपलें केलें. तेंच खरें म्हणटा. पण सगळे पक्षांनी केला. तुमचे कॅन्डिडेट तांणी पळयले, काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट TMCन पळयले. हे कितें आतां? तरी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जे TMCन पळयले ते कित्याक लागून ते तुमकां खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. जे काँग्रेसीचे काही आमदार बी रिजिग्नेशन दिले ते सगळे समाजाक खबर आसा ते कित्याक जाय. पूण इतलेंय करून परत TMCंतल्यान फुटून वचप हें बरोबर न्हय. हें कितें राजकारण जें जालां तें ताका कारणीभूत म्हणजे हे दोन व्हडले पक्ष, एक म्हणजे काँग्रेस आनी दुसरे भारतीय जनता पक्ष. आनी तांकां दुसरो पक्षूच नाका आनी त्या खातीर ते खंयच्याय लेवलाक कितें करता. आनी मोगो पक्षाचे 2 कार्यकर्ते आमी तयार केल्ले. आमी आतां 2 मतदारसंघांचेर या, विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आमी फोंडे उलयले, वील गो टू मये, वील गो टू पेडणे. मया आतां तुमचो कॅन्डिडेट तांचो कॅन्डिडेट, तांचो आमदार तुमचो कॅन्डिडेट. लोकांनी करप कितें ह्या असली परिस्थिती? म्हणजे मयांत
आमी जो उमेदवार पयलीं दिल्लो हय ताणें स्वता जावन मगो पक्षाची उमेदवारी मागिल्ली. ताणें स्वता जावन म्हाका सातेरी म्हणून ताचे घरा कडेन जी देवी आसा त्या देवीक नाल गाराणें घालपाक आनी भितर सरपाक आपयल्लो आनी त्या प्रमाणे हांव थंय गेल्लो, ताका भितर घेतिल्लो. आतां ह्यांचो कोणाचोच देवाचेर विश्वास ना हें हांव कांय करूं शकना, ती वेगळी गोश्ट. आतां जेन्ना ताणें आमकां सोडलो, ताणें पत्र दिलां म्हाका, स्वता सायन केल्या की तुमी ज्या पक्षा कडेन युती करता तें आमकां मान्य म्हणून. तो मागीर कितेंय उलो, कितें तें उलोवपी आसा, तोय उलयता आनी दुसरोय उलयता. हय दुसऱ्याचेर या हय दुसरो आमचो पेडणेचो, ताका अर्थ ना. पूण तांणी बरोवन दिलां आमकां की अशें आमकां चलता म्हणून, नाजाल्यार तुमी करता ते पक्षा कडेन युती आपल्या हें आसा म्हणून. अशें आसतना आनी आमकां सांगनासतना अशें करप हें कितपत. दर दिसा दिपक ताका फोन करतालो की तुमी खरेंच वतले काय कितें तें आमकां सांग म्हणून. ते शेवट पर्यंत तांणी सांगनाशिल्लें. हे दोगूय तसले. आतां अशा कॅन्डिडेटां पयलीं मतदारांनी निवडून हाडचे की ना हे पयलीं आतां मतदारांनी आतां कितें फाल्यां सकाळीं ते थंय निवडून येतकीर 2 दिसांनी परत दुसरे कडेन वचूं शकता. हे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा उमेदवार आसतनाच ते जर चेंजीस करता जाल्यार निवडून येतकीर तर ते टॉप लेवला आसतले चेंजीस. तुम्ही किती आडावपाक शकल सुधीर बाब हांकां? सी म्हाका कारण अशी न्ही की नवीन कॅन्डिडेट बी असले न्ही, तुम्ही खुबसो काळ तांचे बरोबर काम करताले. म्हणजे म्हाका आवडना दुसऱ्याक प्रेशरायज करप, दुसऱ्याक अमकेंच कर म्हणून सांगप. बाकीचे खूब जाण करतात तसले. म्हाका एक गॅरंटी आसता, मगो पक्षाक कोण तो दोगो दिता पळय तो टिकना. तुम्ही इतिहास काढा आनी पळय. हांव परत ती नांवां घेना. 2-3 फावटी हांवें तुमचे बरोबर ती नांवां घेतल्या. काल पयरचे फाटले ते दोनूय आमचे तुमचो डायलॉग सारको धडकी भरवणे बी म्हणटा पळय तसलो डायलॉग सारको. कोणी कितें चित्ता काल प्रश्न केलो, तूं एफिडेविटां बी करून घेना तांचे कडच्यान. हांवें म्हणलें ना, कारण आमच्या पक्षाक देवदेवतांचो आशिर्वाद आनी जाणट्या लोकांचो आशिर्वाद आसा ते पळोवन घेतले. आनी हे सगळे भुरगे आसा आतां जे आमी उमेदवार दिल्या ते भुरगे आसा. तांकां कॅरियर जाय की नाका हें तांणी ठरोवपाचें आसा. फाल्यां सकाळीं मगो पक्ष निवडून येवन मगो पक्ष सोडलो तो घरा वतलो. जे 2 उमेदवार गेले काय ना आतां आमगेले दोगूय जे आमदार आशिल्ले तांची परिस्थिती तिकीट दिता का ओट तिकीट अशें करून ते भोंवपा लागले काय ना दोगूय. तीच परिस्थिती फाल्यां आमचे कोणी तांगे परिस्थिती पळोवन आज बरें दिसता. मन बी सारकें. बाबू आजगांवकार आनी दीपक पाउसकर. कारण तातूंतलो एक मनीस हांवें यंग आसा म्हणून काडिल्लो आनी तो फुडें पक्ष फुडें व्हरतलो. कोण? दीपक पाउसकर. हय म्हणून आनी तो पक्ष फुडें व्हरतलो असो म्हाका दिशिल्लो. पूण तो खंय बळी पडलो हांव नकळो आनी ताणें आपलें कॅरियर काबार करून घेतलें. पोस्ट पोल सुधीर बाब सगळे जाण म्हणटात की सुधीर बाब करतलो कितें. समजा फाल्यां काँग्रेसीक तुमचे समजा एक 6-7 आमदार आयले, काँग्रेसीक एक 4 जाण जाय किंवा बीजेपीक एक 4 जाण जाय. 4 जाण जाय म्हणून हांव कितें करतो ना. कित्याक न्ही, कारण काँग्रेसीत पयलीं कितें जाता तें आमी पळोवया. हय काँग्रेसी लास्ट मोमेंटार सुद्दां फुटत म्हणून भंय. हय फाल्यां सकाळीं आमी आयले, आमी रावल्या इतल्यान जर काँग्रेसींतले तुमी गेले आनी काँग्रेस फुटली. 7-8 फुटले किंवा घाऊक पद्दतीन परत 12 फुटले आनी हांगा गेले. खंय गेले? बीजेपी कडेन. आनी खंय वतले? थंयच वतले. गेले जाल्यार तुमकां खबर आहा. आनी थंय आनी हांव आनी कितें करूं शकता. तुमी बी तांकां फोडून हाडटले जाल्यार म्हाका सांगात. अदरवायज लोक म्हणटा कितें की जशे 12 जाण तुगेले ते फुटले जाल्यार ते आनी खंय वतले सद्याचे परिस्थितीक ते थंयच वतले न्ही. आमचे कडेन येवचे पयशे दे वील प्रिफर टू गो टू बीजेपी. कितें सो आणि लोक सगळे तसेच म्हणतात. सिरियस नोट पोस्ट पोल तुमची भूमिका किती असतली? आय हॅव डिसायडेड आय एम विथ TMC. IPAC इज द मिडिएटर. ते 21 आयल्या बरें आहा. ना जाल्यार 21 जर येना जाल्यार आमी सरकार करतले. कशें तें करतले? तुमी हाडटले काँग्रेसींतल्यान? आमी सपोर्ट घेतले कोणाचो हय आनी आमी सरकार करतले आनी ती कॅपॅसिटी आमकां आसा. तो कोणाचो सरकार करपाची कॅपॅसिटी आसा. ह्याचे पयलींची सगळीं सरकारां सुधीर ढवळीकार विचारता पोस्ट पोल केल्या आनी आतां हे येता ते सरकार एकाच कारणा खातीर हांव विचारता पोस्ट पोल. तुमकां सांगता पोस्ट पोल हे जे सरकार जातलें ते सुधीर ढवळीकर. तुम्ही म्हाका सांगले वारे इज इन डोल्ड्रम्स म्हणून त्या शब्दा वयल्यान आमी सुरवात केल्ली. सो फाल्यां त्या वाऱ्याक सुधीर ढवळीकरान खंय तरी आजच्या स्थितीत हय काँग्रेस
12च्या भितर उरतली. No, you will, for example, if there is a आणि government. तृणमूल, No, Sunil, let me just simplify the question. की फुडल्या परिस्थिती भितर जर एक अशी हे येता स्थिती की एक तर मगो तृणमुलाक काँग्रेसीच्या डिस्पेन्सेशना वटेच्यान वचपाक जाय किंवा बीजेपीच्या डिस्पेन्सेशना वटेच्यान वचपाक जाय, तुमचो प्रिफरन्स कितें आसतलो? नाही अमान्य म्हाका. हय. आमी तिनूय पार्टी एकठांय जावन सरकार करूंक शकता, प्रश्नूच ना. कोण तीग जाण? आमी तृणमूल आणि हे काँग्रेस हा, ओके, तातूंत जाय काँग्रेस. जाल्यार आमच्यांनी आपूय घेवं येता. हय. पूण तेच पण बीजेपी ना. बीजेपी कडेन हांव तरी आतां वचूच शकना आनी नेतृत्व तांणी अमको म्हणून सांगला. हय. सो तांणी आमकां काडून उडयल्या. ज्या मनशांनी आमकां काडून उडयल्या तांचे कडेन आमी वचप हो पयलीं आमचो मेजर. तुम्ही म्हणटा सुदीन ढवळीकर इज ओपन फॉर अ पोस्ट पोल अलाइनमेंट विथ दी ओपोजिशन पार्टीज. नो चान्स विथ बीजेपी. At this stage, no chance to BJP as they have already declared their leader. आम्ही एक अनाउन्समेंट सध्या आयकुपा रावल्या ती मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार तुमचो. जाले 2 म्हयने जाले आमी ती अनाउन्समेंट आयकुपा रावल्यात. ती आमी इलेक्शनाचे पयलीं आयकतले. ताचेर कांय आमची बैठक जावना. आवयस अशी बी तुम्ही सांगता. प्रशांत किशोर गोंयांत आयल्या, आजूच पावले ते. त्यानंतर TMCच्यो सर्वे सर्वा हय. ज्यो आसा ममता दिदी त्यो ह्या दिसांक गोंयांत येवपाच्यो आसा आनी त्या नंतर हेचेर विचार विनिमय जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी इलेक्शनात चड वेळ उरिल्लो ना. विचार विनिमय जाले नंतरूच लोकांक गोंयच्या लोकांक 10 तारखेक सुद्दां सांगल्यार पुरो. सो आर यू सेइंग दॅट 10 तारखेक अनाउन्समेंट अशें आसा सकाळीं जर पेडणे कितें पत्रादेवी दनपार मेरेन काणकोण पावतले. दनपार 10 पर्यंत पावतले. सो तुमी कसं सांगता म्हाका 10 तारखेक अनाउन्समेंट बी म्हणून? जातली 10, 11, 12 कितें तरी डिसिजन ते घेवचेच पडटलें तांकां. हय. कारण शेवट आमकां सरकार करपाचें आसा. करेक्ट. आणि हे मुख्यमंत्री कॅनॉट डिपेंड ऑन अदर पार्टीज. हय. एकेडमिक इंट्रस्टान हे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार सध्या म्हजे मुखार बसले हांगा विदाउट द डाउट. सुदीन बाब, खबर आहा प्रचाराक तुमी धांवता आनी सध्या अशी परिस्थिती ना की स्वताचेच एक 2-3 मतदारसंघ तुमी सद्याक अर्धी गोंय पिंजून काडटात अशी परिस्थिती आसा. 9 मतदारसंघान तेच म्हणटा अर्धी गोंय पिंजून काडटात. अशें आसतना आमच्या विनवणेक मान दिलो, आयलो, सदाच्याच भशेन इतली दिलखुलास मुलाखत दिली. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू. नमस्कार.